Obrigado तुका जेजू, महिमा तुका गुलाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज देवाचे उतर आमकां फोव जाला. मातेवाचो वांजेल 13वा अध्याय 30 आनी 1 तो 30 आनी 5 म्हणसर. मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 31 to 35. आनी एक वापर जेजून तांचे मुखार घाली. सर्गींचे राज एक मनशान आपल्या शेतांत ओंपलेल्या एक सासवाच्या बिया बरी. निजागे तें बी सौर बियां पैकी ल्हान, पूण वाडटस सौर जडांप्रास तें व्हड जाता आनी रूख जाताना अंतराळाची सुकणी येवन ताच्या कांदयांनी गोंठेर बांदतात. जेजून तांकां आनी एक ओपार सांगली. सर्गींचे राज एक स्त्री आनी 3 कळश्यो पिठान भरशिल्ल्या खमीरा बरी. क्रमीन तें पीठ सगळें फुगलें. ह्यो सर संगती जेजू ओपारींनी लोकां लागीं उलयलो. ओपारी विणें तांचे लागीं तो उलयनातलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफात सांगलें तें. ओपारी वापरून हांव उलयतलों. संवसाराचे स्थापने तावन गुपीत आसल्यो संगती हांव परगट करतलों. आज हें उतर आमकां फौसलां मस्त ओपारी सर्गींच्या राजा विशयांत सांगल्यो जेजून आमकां वाचूंक मेळटात. प्रत्येक जावन ह्या मातेवाच्या वांजेलांत मस्त ओपारी आसात. पुरा सर्गींच्या राजाचे पुरा ओंप्याचे ओपार, नैराचे ओपार, सस्वाचे ओपार, कमिराचे ओपार आनी तो पुरा मोतयांचे ओपार, जाळाचे ओपार, पूर्ण दवरल्या दिरव्यांचे ओपार. मस्त ओपारी आसात ह्या 13व्या अध्यायांत आमी वाचल्यार. पूण सगळ्यो सर्गींच्या राजा विशयांत आमकां सांगतात. आनी सर्गींचे राज आज आमी नियाळूंक जाय. कशें सर्गींचे राज आमी जोडकान घेवचें. देवाची खुशी केल्ल्या वेळार देवाच्या उतराचेर आमी जियेल्ल्या वेळार आनी प्रत्येक जावन ताच्या व्हरतें देवाचें राज कशें वाडता तें आमच्या काळजांतावन वाडोवंक प्रारंभ जाता. जर काळीज आमचें देवाक समर्पण करून दिना जाल्यार त्या काळजांत ह्या संवसाराचे सगळे संगती बरोवन दवरल्या जाल्यार, राग मोसोर हागे जिद्द स्वार्थ हें पुरा बरोवन दवरलां जाल्यार, नाबक्षाने बरोवन दवरलां जाल्यार जर देवाचें राज आमचें थंय स्थापीत जावना म्हण अर्थ म्हज्या भावा आनी भयणी. आनी देवाचें राज स्थापीत जालां म्हणल्यार अर्थ जावन आसा आमच्या काळजाची ती सगळी पेखवणी. आमच्या काळीज जेजूक समर्पण करून दिल्यार काळजांत असलें कोठेपण भायर गेल्ल्या वेळार, आमचें काळीज नितळ आनी निर्मळ आमी सांबाळल्या वेळार देवाचें राज आमच्या काळजांत स्थापीत जावंक सुरू जाला म्हणून अर्थ तितलेंच. देखून पयले सुवातेर आमची 2 संगती आमच्या जिवितांत नितळ निर्मळ सांबाळूंक जाय म्हणटा आमची मौन, आमचें काळीज. पूण कुडीच्यो सर्व 3 संगती वळख जाल्ल्यो आसात आमच्या कुडीक. प्राण, आत्म आनी कूड. प्राण, आत्म आनी कूड ह्यो 3 निर्दोशी सांबाळिल्ल्यो आसूं दी म्हणटा. तुवें सर्गींच्या राजाक वेच्या पयलें हे तुवें निर्दोशी सांबाळिल्लें आसूंक जाय. म्हजी कूड, म्हजो आत्म आनी म्हजो प्राण 3 नितळ निर्मळ सांबाळिल्ले आसल्यार मात्र आमी सर्गींच्या राजाक रिगोवंक अवकाश आसा. नातर सर्गींचे राज जायते जण आज ओगडावन घेतात म्हज्या भावा आनी भयणी. थोड्यांक ओवर कॉन्फिडन्स. हांव क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर ओवर कॉन्फिडन्स दवरनाकात. क्रिस्तांव म्हणल्या बरें सगळे बाचाव जातात म्हणून न्ही. कोण देवाची खुशी करता आनी कोण देवाची येवजण आपल्या आपल्या जिवितांत जारी करता तो मात्र बाचाव जाता. सक्कडी बाचाव जाता म्हणून सांगूं ना. देखून आमी बाचाव जावचे सगळ्यांक आमकां एक अवकाश दिला देवान. म्हजी बाचावी म्हज्या हातांत आसा, तुजी बाचावी तुज्या हातांत आसा आनी ती बाचावी जोडकान घेवचें काम म्हजें आनी तुजें जावन आसा. देखून पयिल्लें तें ल्हान आसतना आमकां आमची वडिलां पळय दिसपडती मागणी दोतोर शिकयतना तें आमचें थंय वाडोवंक आरंभ जाता. तें जालात आवय बापायन घाल्लें बी देवाचें उतर आमच्या काळजांनी. आज भुरग्यांक हुस्क्यार बसोवन मोबायल दिवन पोटाक दितात जाल्यार देवाच्या राजाक तुमी तयार करनात. पयलें आमकां हुस्क्यार बसोवन जेवण दिता खातना बायबला विशयांत, जेजू विशयांत
आनी थोड्या पत्रियार्का विशयंत आनी थोड्या प्रवाद्या विशयंत आमकां समजून दिताली आवय बापूय ल्हान भुरगीं आसतनांत. देखून म्हाका दिसता आज आमी देवा सांगता येवंक तें एक मुख्य कारण जालां मोगाच्या भाव आनी भयणी. आनी तिसरें जावन आसा अशें उपरांत देवाचें उतरां आयकून सक्रामेंत स्विकार करचे आनी मागणी आमची देवाक समर्पण करची, देवाचें उतार वाचून नियाळ करचें आनी उपरांत आमच्या जिवितांत तें दिसून येवचें, कार्यागत जावचें. हांव बदल्ला म्हूण सांगल्यार खंडीत हांव सांगता हांव बदल्ला म्हणून, पूण लोकांनी सांगचें म्हाका बदल्ला म्हणून. जर म्हज्या जिवितांत ते पवित्र आत्म्याची फळां नात जाल्यार हांवें बदलो ना. खाली सांगता मात्र, बदलो ना, म्हजें जिवीत बदलो ना. आनीकी बदलूंक बाकी आसा, आनीकी आसा आमचें थंय जिवितांत मस्त बदलावण जावंक आसा. ते बऱ्यान वाडचे खातीर जिवितांत रावन हेरांच्या जिवितांत प्रेरण मेळटा आमकां. संत भक्ताची जिणी वाचल्यार प्रेरण मेळटा, धर्मदूताची कृत्यां वाचल्यार आमकां प्रेरण मेळटा, सांत पावलाची पत्रां वाचल्यार आमकां प्रेरण मेळटा. ते कशें जिणी जियेले गी म्हणून. आनी सुवार्थाचारी वांजेल वाचल्यार आमकां जेजूची जिणी तांची कशें ते जियेल्ले, कशें आपोस्तल जियेल्ले म्हणल्यार आमकां कळटा. जाल्यार आमचें थंय वाडवळ जाता. आमचें थंय देवाचें उतर कितलें वाचताय नियाळ करताय तितलें तुजें तें आसलेलें मेळेपण खोटेपण सगळें बसमून वेता. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा दोनदारीची तलवार. सगळें आमचें थंय देवाचें उतर वाचतना आमी नियाळ करता आसतना तें सगळें कातरून उडयता, भेंडून उडयता, नितळ करता आनी नव्यान फाल्योंक आमचें जिवीत नव्यान आशिर्वादी जावचें बरी तें करता. ते जाल्यार देवाचें राज आमचें थंय स्थापीत जालां म्हणून अर्थ मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून क्रिस्तांव जावन जल्मल्ले आमकां एकल्यांक जिवितांत देवाचें उतराचें बी ओंपलां. जावंक पुरो दोतोने मारिफात, जावंक पुरो आमच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचें उतरां मारिफात, जावंक पुरो रेत्रे गेल्ल्या वेळार मारिफात, जावंक पुरो आमी देवाचें उतर वाचतना आमी नियाळ करता आसतना तें बी आमच्या काळजांनी ओंपलां. पूण तें किरलचें जाल्यार ताका जाय जाल्लें उदक आमी दिवंक आसा. सांत पावल क्लियर सांगता. देखून आमी देवाचें उतर वाड अशें केल्लें देवान, आमी बी घाल्लें आनी एकल्यान उदक वतलें, पूण वाड अशें केल्लें देवान. बी वचचें आमचें काम, उदक वचचें आमचें काम. उदक म्हळ्यार आमकां जाय जाल्लें देवान सक्रामेंत दिल्यात. ते सक्रामेंता बरो कर मान कर, जें कितें आमी तें स्विकार करून आमी मिसाच्या बलिदानाक ह्या आराधनाक आमचें पर्सनल प्रेयर एवांजेल वाचता आसतना मोगाच्या भावा आनी भयणी आमकां खंडीत जावन ह्यो संगती आमकां आमच्या वाडावळीक कारण जातात आनी आमच्या जिवितांत जाय जाल्ली कृपा आमकां मेळटा. देखून देवाचें उतराचें बी वमचें आनी तें वाड अशें करचें. बी वमचें आमचें काम, उदक वचचें आमचें काम, पूण वाड अशें करचें देवाचें काम. देखून सदांनीच आमचें पर्सनल प्रेयर आमी बिल्डअप करता जाल्यार आमी सदांनीच आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत ओंपल्या त्या देवाच्या उतराच्या बियाक इल्लें इल्लेशें उदक वत्तें आसा. देखून सदांनीच तूं बायबल वाचताय जाल्यार एक वर एटलिस्ट एक वर तरी तूं दिसाक टायम मेळटना बायबल वाचता जाल्यार आनीकी इल्लेशें चड त्या बियाक किरलेल्या बियाक चड आनी चड ईट घाल्ले बरी आनी तें वाडावळ जाता. तें देवाचें राज म्हज्या आनी तुज्या काळजांत स्थापीत जाता मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून थोड्यांच्या जिवितांत ताका जाय जाल्ली कृपा मेळनासतना आनी मागणें नासतना बायबल वाचनासतना तें अर्द्यारत मोडून वता आनी सस्नीक जिवीत कितें आमच्या जिवितांत आसूंक जाय आसलें तें सगळें करपून वता. देखून आज आमी त्या बियाची सस्वाच्या बियाची वापर सांगता आसतना थंय आमकां ते विशय सांगता. सस्वाचें बिया ल्हानशें बी, पूण ल्हानशें देवाचें उतर एक ल्हानशें एक उतर जर आमच्या जिवितांत आमच्या काळजाक लागलें, आमच्या मोतीक लागलें, तेचो नियाळ केलो जाल्यार तें बी वाडत वाडत वता. तुका भावार्थान वागयता, तुका विश्वासान वागयता, देवाच्या मोगान तें भरता आनी तुज्या जिवितांत सगळें बदलावण तें देवाचें उतर हाडटा. आनी हे दळा खंडीत जावन आमकां सर्गींच्या राजाचें वैभव पळोवंक आमकां मेळटलें आनी देवाचें राज आमच्या काळजांत ऑलरेडी आमी स्थापीत केलां म्हणून आमकां समजतलें. देखून आज ह्यो सगळ्यो वापारी आज आमी वाचून आमी नियाळ करता आसतना देवाची काकुळटांनी करपा आमकां समेस्तांक लाभोवन दी म्हणून आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें
आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आमचे चुकलेल्या बक्षिता आमकां ताळणेन पडत दी नाका पूर्ण आयट्यांतले आमकां नारा नमान मरिया कृपेन मरलेले समती जय सांगाता स्त्री आमते तूं सदैव आनी सदैव फॉल योगेशेंजेचो भगवंती मरिया देवाची माय आम आपल्या खातीर विनंतीकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन माय मा बापा आनी पिता आनी पवित्र आत्म्या दिसा आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता.